नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आमचे करिअर घडटा असताना करिअर घडपाची पहिली पायरी जर खंयची आसत तर 10वीची परीक्षा. आणि ही 10वीची परीक्षा ही खूप ताणाचोय विषय फक्त भुरग्यां खातीर आसना तर पालकां खातीरूय आसता. गेल्या 50 एपिसोडात आमी तरेकवार वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपण कशें करिअर करूं शकता हें आमी पळयलें. पण आता जो एक परीक्षेचो मोसम आसा, हंगाम आसा, ह्या हंगामान जी सगळ्यात महत्वाची पायरी आसा भुरग्याची ती म्हणजे 10वीची परीक्षा. ती 10वीची परीक्षा त्याचे वेगवेगळे विषय भुरगे कशा बऱ्या तरेन आन्सर करू शकता ह्या खातीर ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां मार्गदर्शन केलें वतलें. 10वीची परीक्षा म्हटल्या उपरांत त्या परीक्षेच्या फाटोफाट ताण येताच, तेच्या बरोबर भय येता. आणि ह्या कार्यावळीच्या निमतान आमी अशें काही मान्यवरांक आपयतले की ज्या निमतान तांचे उलोवप आयकल्या उपरांत तांचे काही गुरुमंत्र किंवा कानमंत्र तुमकां मेळ्ळ्या उपरांत तुमच्या मनान जो 10वी विशयी परीक्षे विशयी भय आसा तो भय पयस जावपा खातीर ह्या कार्यक्रमाची खूब मदत जातली. आणि आयज हो पयलोच एपिसोड आणि ह्या एपिसोडान आमी विशय घेतला विज्ञान अर्थात सायन्स. आणि ह्या विशयी आमकां मार्गदर्शन करपाक आमच्या मदीं आसात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शिक्षक विजय कुमार वेरेकर सर. सर नमस्कार, तुमच्या ह्या कार्यावळीत स्वागत. सर, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 10वीचें वय हें आसता वर्स तें खूब ताणाचें आसता, धकाधकीचें आसता. आणि भितर विज्ञान किंवा गणित सारको विशय आसा तो आनी एक वेगळ्या तरेचो स्ट्रेस भुरग्यांक दिवं शकता. तर हें जे क्वेश्चन पेपराचें हें आसा, स्वरूप आसा एकंदर परीक्षेक आनी तितून सायन्स क्वेश्चन पेपराचें स्वरूप तें कशा प्रकारचें आसा? नमस्कार. खरें म्हणजे प्रुडंट मिडियाचें हांव अभिनंदन करता की तांच्यांनी भुरग्यां खातीर हो प्रोग्राम सुरू केल्लो आसा. सगळ्यान पयली गजाल म्हटल्यार भुरग्यांनी परीक्षे बद्दल कसलोच ताण घेवपाचो ना. तर कित्या खातीर घेवपाचो ना तर आज आमी जो भुरगो जल्माक येता ताका 2 तरेच्या शाळेंत शिकचो पडटा. एक निसर्गाची शाळा आनी दुसरी भिंतीची शाळा. एक बिन भिंतीची आनी एक भिंतीची शाळा. आनी जेन्ना आमी शिक्षण घेता तेन्ना शिक्षणाचें मूल्यमापन जावपा खातीर की शिक्षणान उदरगत कितें जाली ही कळपा खातीर परीक्षा ही एक पद्दत आसा ती सबंद जगाचेर प्रचलीत आसता. ताण घेवपाची गरज ना. ताण घेवपाची कशीच गरज ना. तर पयली गजाल म्हणजे भुरग्यांनी लक्ष दिवपा जाय. शाळेंत शिक्षक कितें शिकयता ताजेर लक्ष दिवपा जाय. कित्याक शिक्षक आपले सगळे कला वापरता आनी बऱ्या भशेन सहज रितीन शिकोवपाचो प्रयत्न करता, सोंपेपणान, एकदम सोंपेपणान. तर त्या खातीर पयली गजाल की खंयची परीक्षा आसूं, 10वीची आसूं फाल्यां 12वीची आसूं, पयलो मंत्र लक्षांत दवरपा जाय की कल करे सो आज, आज करे सो अब. फाल्यां करतले तें आज आनी आयचें आत्तांच. फाल्यां तुमी सर नोट्स दिता आनी फाल्यां तुमी फाल्यां बरोवया म्हणून ना, आतांच बरोवन घेवपा जाय. की तेन्नाच भितर त्या नोट्सान जें कितें दिवपाचें आसता सराक कितें मंत्र तो तेन्नाच दिल्ले आसता. तर भुरग्यांनी खंयचेंच काम म्हणटा तें शिक्षणा बद्दल फाल्यांचें धकलप ना, हयगप आसपाक जायना. दुसरी गजाल म्हटल्यार प्रत्येक टॅक्नीक जी आसा परीक्षेची जावं पेपराची ती भुरग्यांकय मातशी टॅक्नीक समजपाक जाय. आतां साद्या हितून सांगपाचें म्हणजे आमी जें कितें शिकता तें आमच्या लक्षान पयलीं उरपा जाय. लक्षान उरल्या शिवाय तें आमकां याद जावपाचें ना. कित्याक शेवटी परीक्षा कितें आसा की त्याच वेळार त्यो गोश्टी याद जाल्यार मार्क मेळटा. आनी म्हणून हे क्वेश्चन पेपराचें स्वरूप जें आसा तें म्हाका दिसता खूब उपयोगी पडटा. कारण तुमकां कितलें खबर आसा, कारण तुमकां त्या 3 वरां भितर तें उतरोवंक जाय. तेन्ना ह्या क्वेश्चन पेपराचें स्वरूप कशें, म्हणजे चॅप्टर वायज आनी त्याच बरोबर आमी जे प्रश्नाचें स्वरूप आसता म्हणजे ऑब्जेक्टीव आसत, शॉर्ट आन्सर आसत, हे कशें स्वरूप कशें आसता? बरोबर आसा. तर पयली गजाल म्हटल्यार तरेतरेचे प्रश्न आसतात. आतां डेफिनेशन म्हणजे सरळ डेफिनेशन दिवप. डेफिनेशन म्हणटा तें सगळ्यान इम्पॉर्टंट. तुमकां जितली डेफिनेशन्स येतलीं त्या डेफिनेशनचेर तुमी 5-6 तरेचे प्रश्न परीक्षक जे विचारतात ते तुमी उतरां ताजी बरोवंक शकता. आतां डेफिनेशन जरी खबर आसत जाल्यार हांव ताजेरच एक फिल इन द ब्लँक येवं शकता. त्याच विशयाचेर नेम द फॉलोइंग म्हणून येवं शकता. त्याच विशयाचेर डिस्टिंग्वीश बिटवीन येवं शकता. अशे 4-5 तरेचे प्रश्न
त्या विशयाचेर येवं शकता. जर डेफिनेशन खबर आसत जाल्यार तुमी अर्दी लढाई जिखली. आतां 10वेच्या परिक्षेक सायन्सीचो पेपर हो 5 भितर प्रश्न आसता आनी 13 मार्काचे 5 प्रश्न म्हणजे 65 मार्काचो पेपर आसता. 15 मार्क हे प्रॅक्टिकलाक आसता. ते सहज भुरगे बॉल्सान उडोवंक शकतात, सहज. आतां कितें अपेक्षीत आसता की आमी जें शिकयलें भितरसून बाबा उपजत कितें जालें, लर्निंग आउटकम म्हणटा ताका. तर भुरग्यांक ज्ञान मेळ्ळें काय ना ह्या खातीर आमी ज्ञानाचेर आदारीत 20% मार्क आसता नॉलेजचेर. मागीर अंडरस्टँडींग ताजे 26 मार्काचे प्रश्न आसतात. मागीर एप्लिकेशन म्हणजे जें कितें आमी शिकले तेजें एप्लिकेशन आमी दुसऱ्या सिच्युएशन करूं शकता काय ना ताजेर 13 मार्काचे आसता. आनी स्कील म्हणजे गणित सोडप, ताजेर एक डायग्राम काडप हाचे 6 मार्काचे आसता. टोटल सगळे 65 मार्क आसता. आनी हे लर्निंग आउटकम्स भितर आमकां भितर कळटा की भुरग्याक हें ज्ञान संपादन जालें म्हणून. दुसरी गजाल जी आसा न्ही ती म्हणजे कितल्या मार्काचे कितले प्रश्न आसता. तर 4 मार्काचे 3 प्रश्न आसता, 3 मार्काचे 3 प्रश्न आसता, 2 मार्काचे 20 प्रश्न आसता आनी 1 मार्काचे 12 प्रश्न आसतात. अशें करून तुमकां कळपाक जाय की आतां 20 आनी 12 आसा न्ही हे सामके म्हणजे स्कोर करपाचे मार्क आसतात. समजलें. तर हे तुमकां सांगलें की कितल्या मार्काचे कितले आसता ते. ताजेरसून टोटल 38 प्रश्न आसता आनी 65 मार्क अशें ताजें आसा, स्वरूप आसा. आतां भितरल्या भितर 20% सामके सोंपे, 60% एवरेज आनी 60 आनी 20 न्ही खंयच्याय भुरग्यान सहज मार्क घेवंक शकता अशें. फक्त 20% जे आसता तेजी डिफिकल्टी लेवल मातशी पण कठीण नासता. आतां 4 मार्काच्या प्रश्नान तुमकां कितें 16 लायनी बरोवपाची गरज ना. 4 मार्काच्या प्रश्नान आनीक 4 प्रश्न आसता, एक मार्काचे जावं अर्द्या मार्काचो. सो ते सहज तुमकां सांगता सायन्सीन एक शब्द, चडांत चड एक 4 शब्द, चडांत चड एक लायन, चडांत चड एक 3 लायनी जर गिव रिजन्स म्हणून विचारता 2-3 लायनी बरोवचे पडटा. म्हणजे थंय तुमचे समजुपाक आकलन जें आसा तें महत्वाचें ठरता. सर त्याच संदर्भात म्हाका आनी एक प्रश्न विचारपाक जाय आसलो. तुमी एक ग्रामीण वाठारांत शिकयतात आनी तुमी खुबश्या टिचरांकूय ट्रेन केल्यात कशें शिकोवपाचें. एक गांवांतल्या भुरग्यांचो किंवा एक काही एवरेज स्टुडंटाचो असो एक तांकां भंय आसता की म्हजे कडेन तितली लँग्वेज ना आणि लँग्वेज नसल्या कारणान आपण सायन्स सारको पेपर जो समजुपाक मातसो कदाचित कठीण आसत किंवा अशें समज आसत आणि माझी लँग्वेजूय कमी आसा तेन्ना हांव तो पेपर कसो सोडवतलो आनी सोडयतलो आनी ताचो म्हजो परिणाम जातलो, म्हणजे मार्क्साचेर परिणाम जातलो. तर हो समज बरोबर आसा काय कितें? एकदम बरोबर आसा. कित्याक आमची मायभास आसा ती कोंकणी आनी मराठी, आमी शिकतात इंग्लिशीन. बरोबर. तर जेन्ना टिचर शिकयता इंग्लिशीन तेन्ना इंग्लीश टू इंग्लीश जर आमी लक्षांत दवरपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तें कठीण जाता. मागीर तें सगळें पाठ करचें पडटा. जाता तितलें पाठ करपाचें आमी एवॉयड करपा जाय. त्या खातीर जेन्ना कितें शिकपाचें आसता इंग्लीश मिडियमान आसा ताचो आमी आमच्या मायभाशेन भाशांतर करून तें स्टोर करपाक जाय. तेन्नाच मागीर ताजेर कसलो प्रश्न आयलो तो आपल्या भाशेनसून येयल्ल्या कारणान मागीर तो आमी त्या भाशेन आमी शिफ्ट जावंक शकता. बरोबर. इंग्लीश म्हणजे समजा एखाद्याची इंग्लीश भाशा जर तितली बरी नासत जाल्यार ताजे मार्क्साचेर काय परिणाम जायना? कांयच जावंक शकना. जें कितें समजपाचें आहा तें आपल्या मायभाशेन प्रत्येक भुरग्यान समजपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार मागीर लँग्वेज हांगा लँग्वेजचो व्हडलोसो प्रश्न येना. म्हणजे इव्हॅल्युएशनात तो मुद्दो महत्वाचो नासता. तितलो नासता तो. थंय आमकां सायंटिफीक टर्म जी आसा ती इम्पॉर्टंट. इवन स्पेलिंग सुद्दां तितले व्हडलेशे परिक्षक लक्षांत घेनात अशें आसा. म्हणजे म्हाका दिसता अर्थात स्पेलिंग लँग्वेज ही बरी आसपाकूच जाय, पण सायन्साच्या विशय सारको शिकयता आसतना ही गोष्ट प्रामुख्यान नजरेक घेनात असं दिसता. सर म्हाका आनी एक प्रश्न विचारपाक जाय आसलो की बरेचशे भुरगे अशें आमकां सांगतात की आमी अभ्यास करता, 2-2, 3-3 वरां अभ्यास करता, आमकां पाठ करता पण आमच्या लक्षांत उरता. ही एक सर्वसामान्य पालकांची तक्रार आसता किंवा हें आसता आनी भुरगे अशें म्हणटात की आमच्या लक्षांत उरता, आमी प्रामाणीकपणे प्रयत्न करता. जाल्यार तुमी वदळ म्हटलें की अतिशय स्मार्ट रित्या अभ्यास करूंक जाय. तर ही स्कील कशी डेव्हलप करप की कमी वेळान जास्तीत जास्त गजाली ग्रास्प करप? हय, त्या खातीर एक लक्षांत दवरपाक जाय भुरग्यांनी की आपूण अभ्यास करतना खुबश्यो गोश्टी
आसता ताजो चड टेन्शन ताजें घेवपाचें नासता. म्हणजे अभ्यास करतना चड थिंकींग करप ना. कशें थिंकींग कशें आसता, अभ्यासाच्या त्या ताण कसो कसो आसता. एक चिंता आसता, कितलो अभ्यास, कसो जातलो. एक काळजी आसता, इतलो अभ्यास, टायम खंय आसा. मागीर एक गिल्ट आसता, अशें अपराधी मन. पयल्याच दिसा पासून अभ्यास केलो जाल्यार एकदम बरें जातलें आसलें, आज हे प्रस्न येवचो नासलो. दुसऱ्या वटेन अशें आसता की फियर आसता की आतां हो अभ्यास हो आपलो आनी जावपाचो ना, कित्याक आमी सुरवातीकच करून न्ही अभ्यास, म्हणून हे सगळे टेन्शनां येता. आनी ही टेन्शनां लक्षांत धरून जर अभ्यासाक बसत जाल्यार अभ्यास केन्नाच जावपाचो ना. तर भुरग्यांनी ही टेन्शनां पयलीं पयस करपाक जाय. आनी पयल्याच क्षणां म्हणजे आतां आपूण अभ्यास करून तो सोंपयतलोच तें आनी हें ना, कितलो अभ्यास बी तसलें कांयच चिंतपाचें ना. सो ताका म्हणटा आमी स्मार्ट स्टडी. एकदां तुमी डिसायड केलें अभ्यास करपाचें की अभ्यास केलोच. बरोबर. आनी त्या खातीर भुरग्यांनी म्हणटा ते एक 6 आर्स आहा, आर्स. पयली गजाल म्हणजे रिडींग म्हणजे वाचप. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट, आमी टॅक्स्ट बूक हो भुरग्यांनी म्हणटा सगळो वाचून काडपाक जाय. वर्सांसून 3-4 फावटी तरी वाचून काडपाकच जाय. रिडींग. मागीर रायटींग ऑल्सो डब्ल्यू स्टार्ट जाता, पण हांव आर म्हणटा रायटींग. बरोवन काडलें की आनी इल्लें लक्षांत चड उरलें. म्हणजे आतां लक्षांत आमी घट उरलें की ना की मागीर परिक्षेच्या वेळार याद जातलें. रिडींग, रायटींग. रिसायटींग म्हणजे आतां श्लोक बी कशे रिसायट करता तशें रिसायट करप. व्हेरी इम्पॉर्टंट. चड लक्षांत उरलें. रिवायज करप, उजळणी करप ताजी. रिवायज, रिकॉल. आतां खंय बसता आमी, थंय बसता तें याद करपाचें सहज की अमकें चट करून लक्षांत येता. आसा याद, आजून याद आसा, आज याद आसा, म्हणजे फाल्यां बी याद उरतलें अशें. रिकॉलिंग करप आनी रिपीट करप. ह्यो गजाली रिपीट जावपाक जाय. सातत्यान म्हणजे कितें आसा, जुनान अभ्यास सुरू जाता. पयल्या दिसा अभ्यास कसलो, त्याच दिसा कितें शिकयला तोच न्ही. जुनाचो म्हयनो सोंपलो काय ना की तुमकां 30 दिसाचो अभ्यास आसता वाचपाचो, बरोवपाचो. म्हणजे आतां तुमचें टायमींग वाडलें. सादारण तुमकां 1 वर तरी सब्जेक्टाक दिवचो पडलो. जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर म्हणजे पळया तुमकां कितलीं वरां लागतली ती. म्हणजे फ्रॉम फर्स्ट डे टील दॅट डे अभ्यास करपा खातीर भरपूर वेळ लागता ह्या पद्दतीन. आनी हे जर आमी लक्षांत दवरले, रिडींग, रायटींग, रिसायटींग, रिवायजींग, रिकॉलिंग एंड रिपिटींग रेगुलरली, हो मंत्र की हातूंत तुमकां घट्ट पयलीं याद उरलो तुमचो अभ्यासक्रम. कित्याक त्या वेळार याद जाल्यार बरो आहा न्ही तो एग्जामीच्या वेळार, नाल्यार कितें करपाचें. सबंद वर्सभर याद आसलो, त्याच वेळार याद ना, कितें करपाचें. बरोबर. तर ह्यो गोश्टी तुमी लक्षांत दवरपाक. 7 आर्स आहा ते. आर्स लक्षांत दवरात आनी तुमकां 100% तुमच्या तकलेन रिटेन्शन जातलें. 100%. सर, आमचे जवळ जवळ म्हाका दिसता 16 धडे आसात तुमच्या म्हणजे 10वेच्या सायन्स हितून. आनी म्हाका दिसता आमी त्या चॅप्टर वायज आमी वचुया आनी तितून कितले म्हत्वाचे, खंयची गजाली म्हत्वाची आसात ते आमी पळोवया. भितर आमी पयलो चॅप्टर आमकां दिसता हांगा कॅमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तर ह्या चॅप्टरा विशीं तुमी कितें सांग. कॅमिकल रिएक्शन आनी इक्वेशन हाका 3 मार्क आसा आनी 3य मार्क आमी घेवंक शकता, खंयचो भुरगो शिक. त्या खातीर तरेतरेची कॅमिकल रिएक्शन जी आसा तांची डेफिनेशनां सामकी पाठ आसपाक जाय. ती जर डेफिनेशनां पाठ आसत जाल्यार तुमकां डेफिनेशन विचारतातच, डिस्टिंग्वीश बिटवीन विचारतात,